सगळ्यांक नमस्कार. आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक पुरा जनाक स्वागत. आज हांवें पावसाळीचे आमगेले आमचिंगेले अन्नेक एक ट्रेडिशनल रांदप घेवन आयला. किर्ला नीळेनी बिक्कंड घालून सुके. किर्ला नीळ म्हळ्यार तुमकां पुरा जनाक गोत्तस. किर्ला नीळे सुके साधारण फ्रेश किर्लाचे लायक जाता. मिठ्ठा घाल्लेले करताची करनाच म्हणून जाल्यार फ्रेश किर्लाचे नीळे सुकी केल्लेले तितले रुची मिठ्ठा घाल्लेले किर्लाच्याक ना. फ्रेश किर्ला ऑलरेडी शिंदून 2 दिवस पुडेची उदकांक घाला. ताका दिसा उद्दा चेंज करका. ते ताजी प्रोसेसिंग. किर्लू डायरेक्ट हाण खावच्या नज. किर्ल शिंदूच कशी नीळी म्हळ्याक आसले कुडक म्हळ्याक आसले सू म्हळ्याक आसले म्हणून आमी हाजे पयशी डिटेल व्हिडिओ केला. त्या व्हिडिओ हाचे लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिता. तुमी पुरो चेक करियेत. आतां पळय हांव ते नीळेनी बिक्कंड कुकरां भितर 3 सीट काण ऑफ करून दवरला. आतां 2 चमचे त्या नारलेले तेल हून केले. नारलेले तेल घालकाक. नारलेले तेल हून केले कुळ्यार 2 चमचे सासम पटपट आयले. आनी पळय शिजोवन दवरलेले बिक्कंड घालता. ते शिजयतना हांव ताजे वटू किर्ला नीळी दवरलेले. किर्ला नीळी मस्त शिजवण म्हणना बिक्कंड कुकरां 1 सीट काण आमी केल्ले वय म्हण जाल्यार लायक मेळना येता. पळयता हांव नीळी तशीची अंत भितर घालता बिकंडा वटू घालतात. तेन्ना लायक मेळना येता. जाय जाल्यार डायरेक्ट पडणं घालून कोरी येता. मस्त टायम काडते हें जाल्यार झटपट जाता. 2 सीट काडचे न्ही ऑफ करचे. आतां बिकंडा वटूची नीळी घाला. खंयच्याकय हांव मीठ घाल न्ही. आतां लायक करून मिक्स करून घेता. किर्ला नीळी फ्रेश किर्ला नीळी ते सुक्यांत खावच्याक भारी रुची न्हय. किर्लाचे विंगविंगड पार्ट म्हळ्यार कुडक आसा पुरो सू आसा पुरो नीळ आसा पुरो एकाचे एक विंगविंगड रांदय करतना ताजी टेस्ट विंगड. फ्रेश किर्लाचे मिठ्ठा घाल्यार ताजी रुची विंगड. आमगेले मालगड्यान कसं करून दवरला पळयाची. पण आतां हांव लायक करून मिक्स केलें. आतां हांव मीठ घाल न्ही म्हळ्यार शिजयतना ते देखून आतां हांव मीठ घालता. असं हाका जाय जाल्यार तितलें मीठ घालता. आनी एक सान गोड्डा कुडको सुक्याक किर्ला नीळी सुक्याक बिकंड घालता देखून एक सान गोड्डा कुडको घाल्यार रुची जाता. तुमकां नाका जाल्यार स्कीप कोरयत. आमगे ते इश्ट म्हणून हांव एक सान गोड्डा कुडको घालता. एक्चुली ट्रेडिशनली म्हळ्यार आमगेले ऑथेंटीक रेसिपी भितर मालगड्यान करचे रेसिपी भितर एक सान गोड्डा कुडको घालचे आसा. आतां हांवें दांकून दवरता. हाका मीठ गोड पुरो लागूका. मीठ गोड मसालो पुरो एक पंतर घाल्यार ते लागना. केन्ना गोड मीठ घाल सान उज्जार ते दवरचे. आतां सुक्याक सुकें म्हळ्यार कुडलें ताका उडदा दाळ भाजून घालका. केन्नाय सुक्याक उडदा दाळ भाजून घालतना समचडती उडदा दाळ भाजून घालका. हांव हांगेक 6-7 जनांक केला सुकें. व्हड एक वळ्या सोय घालता असो त्या देखून पळयाका 2 चमचे व्हड 2 चमचे उडदा दाळ भाजिला. नारलेले तेलान तूं भाजूका. केन्नाय भाजून घालतना ते वेळी तशीची भाजीतना करेक्ट जावका. ते उडदा दाळ काळे न्ही जाले म्हण जाल्यार ती रांदय टेस्ट वता. तशीची भाजूची उणी जावच्याकय नजा. करेक्ट गोल्डन कलर येवताय भाजूका ते देखून उज्ज सान दवरका. पळय हांगा उडदा दाळ घाला. उडदा दाळ भाजून येवच्या स्टार्ट जाली. आमगेले मालगड्यान कसं पुरो करून दवरला पळयाची. जीव किर्ला रांदय विंगड मिठ्ठा घालेले किर्ला रांदय विंगड ताका पुरो विंगड टेस्ट. मात किर्लाचे हेल्थ बेनिफिट्स तशीची भारी लायक काय किर्ला आमकां आमगेल्या हेल्थाक ते सिजनार खावका मात्र. पळय आमगेले उडदा दाळ लायक गोल्डन कलर आयली. आतां हांव कुडले ऑफ करता आनी काळी जावच्या सोडूनच हांव व्हड एक नारला वळंगा कांतून दवरला. हांव म्हणलें 6-7 जनांक करता आसा हांवें. ताका एक 2-3 बॅडगी मिरसांग एक 4-5 रामनाड मिरसांग भाजिलेली घाला. हें मिडियम आसूका. इता म्हळ्यार मस्त तीखय करूं नजे मस्त चेप्पे करूं नजे. इता म्हळ्यार बिकंड गोड पुराय घालूं आसता. तेन्ना तें करेक्ट जावन येता. आनी एक पंता सोय मिरसांग चिंचाम घालून एक रावंड वाट्टून जेत्तर मागीर लास्ट मसालो काडचे वेळार उडदा दाळ घालून एक रावंड वाट्टुका. मस्त न्हयूय करूं नजे उडदा दाळ भाजून घालेले मसालो. इता म्हळ्यार तें एक नमने उडदा पिठशें बोळशें जाता. चिकी खरं आसूका. सुक्या मसालो खरं आसल्यार रुची. आतां आमगेले नीळीक आनी बिकंडाक गोड मीठ पुरो लागलें. आतां आमी मसालांक रेडी केला. तो मसालो हांव घालता. पुरो क्लीन करून मसालो घाला. आतां वासरे कसो पोरंबोळत गो तसो उडदा दाळीच्यो म्हाका आतां जेवणा बशा म्हूण दिसता. सुकें म्हळ्यार कुळ्ळें ताका एक उडदा दाळ घालून एक ताजी पोरंबोळ आसा पळयाची भारी रुची नव्हे. पळय घालता पुरो मसालो घालो. आतां आयकून मिक्स करून घेता. आमी भाजून घाला देखून ओग्गी सुकी जावन येती म्हळ्यार दाट जावन येता. त्या देखून आतां तुमकां उद्दा दिसता म्हण जाल्यार कांय व्हडना. सुक्या मसालो घालून जाता तरी ओग्गी 5 निमिश भितर सुकी जावन निवून जाता तशीची समज सुके जावन येते. ते देखून आजची उद्दा अशी दिसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. आतां मसालो घालून लायक करून मिक्स केलें.
आणि आता दांकून दवरता एक पावपासाक आता मीठ आणि गोड ऑलरेडी लागला आणि आता मिरसांग याक एक 5 मिनिट लागू का ते देखून हांवें दांकून दवरता किर्ला निळेचे सुके आमगेले रेडी जायता इले एक 5 मिनिट दांकून बंद करून दवरता ताका सम खतखत येवका खतखत येवन जाता ना ते लायक जाता तशें किर्ला निळे सुक्याक लागीं दाळी तोय बेस्ट कॉम्बिनेशन दांकून दवरता दाळी तोय करून दवरला हांगा आतां एक 2 निमिषान ओपन करून जाता पण आमगेले सुक्की लायक खतखत येयले घम घम परबळी रुची रुचीची सुक्की रुची जाला आतां हंतुल ती किर्ला नीळेस पळयाची चाबून खावच्या भारी टेस्टी तुमकां पुरो जन विडियो इष्ट जाला म्हूण लागता इष्ट जाला म्हूण जाल्यार आमगेले चॅनल पुरो जन सब्सक्रायब कराची आता फ्रेश कीर्ल भरपूर मेळटा तुम्ही पुरा जन कीर्ल हाडाची शिंदून नीळीची सुक्की कराची आणि कशी जाला म्हूण सांगून कमेंट सेक्शनाक घालाची सगळ्यांक धन्यवाद.